पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयज सावन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाक जाली सुरवात. हे सत्र विजयोत्सव आनी राष्ट्रगौरवाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो अभिमान. आयज सावन गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक जाता सुरवात. पेडण्या गोंय हाऊसिंग बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सवलतीच्या दरान दितले घरां बांदून मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना. फुडारान विमानतळावेली येरादारी वाडोवपाचो सरकार करता यत्न. मुखेलमंत्र्यांची मायकल लोबो हांच्या प्रश्नाक जाप. शापोरा किल्ल्याचेर येणावळ वाडोवपा हेतान लागू करतले प्रवेश शुल्क. बेकायदेशीर गाड्यांचेर करतले कारवाय. किल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम फुडल्या म्हयन्यासावन जातले सुरू. पुरातत्व मंत्र्यांची गवाही. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फुडारान प्रशासनात रोजंदारी कर्मचारी प्रक्रिया बंद करपाची केली घोषणा. सध्या सेवेत आशिल्ल्या 3000 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांक तात्पुरतो कर्मचारी दर्जो दिवपाचो घेतला निर्णय. आता खबरो विस्तारान. आयज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशना आदी पत्रकारांकडे उलयतना हे सत्र विजयोत्सव आनी राष्ट्रगौरवाचे जावन आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांच्या यशस्वी अंतराळ मोहीम आनी ऑपरेशन सिंदुराच्या यशाचो संदर्भ घेवन ते उलयताले. तशेंच साबार खासदारांक आव्हान करतना दलहितान मत जुळना जाल्यार उपकारता पण देशहितान सगळ्यांचे एकमत जावप गरजेचें अशें सांगून ह्या संसदेच्या सत्राचे कामकाज बरे भशेन करचे खातीर प्रधानमंत्र्यांनी उलो मारलो. सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है. देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है. और पूरे संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा. पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याविशीं उलयत क्रूर म्हणटना ते उपरांत सगळे भेदभाव आनी पक्षभेद विसरून देशांतल्या साबार राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी संवसारभरान भोवून देशाची आतंकवादा आड मांडिल्ली भूमिका आनी ह्या पुराय मोहिमेविशीं प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी. आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था. और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया. मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं. और उसने देश में एक वातावरण पैदा किया. विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने
मन के द्वार खोले। देशात नक्षलवादा आड राबयल्ल्या मोहिमेविशीं प्रतिक्रिया दितना नक्षलवाद प्रभावित वाठारांनी बॉम्ब आनी बंदुकांचो वापर कमी जावन संविधानाचे जैत जातना पळोवंक मेळटा अशी खोस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली। तशेंच रेड कॉरिडोर बदलून आता ग्रीन ग्रोथ झोन जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं और मैं गर्व हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है, हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरवेकूच शुभांशु शुक्ला हांची अंतराळ मोहीम ऑपरेशन सिंदूर तशेंच अहमदाबाद जाल्ल्या विमान दुर्घटनेन सभाघराचें लक्ष ओडलें। कामकाज सुरू जायना फुडें विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी ऑपरेशन सिंदूराचेर चर्चेची मागणी करत बोवाळ घालपाक सुरवात केली। सत्ताधारी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या विशयाचेर चर्चा करपाचें मान्य केल्या उपरांत लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी बोवाळ सुरूच दवरिल्ल्यान लोकसभेचे कामकाज मेरेन उपरांत 2 वरां मेरेन आनी मागीर परत एकदा 4 वरां मेरेन स्थगीत जालें। राज्यसभेंत अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी 5 नव्या खासदारांक सोपूत दिले उपरांत अहमदाबाद विमान दुर्घटनेन तशेंच पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यान मरण गावपली। केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी सरकार ऑपरेशन सिंदूर विशीं साबार प्रश्नांच्यो जापो दिवपाक आनी ताचेर सविस्तर चर्चा करपाक तयार आसा तेन्ना विरोधी पक्षान कारण नासतना संसदेच्या कामात आडमेळी हाडपाचे बंद करचे अशी शिटकावणी दिली। शुरू कर दिया वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अहमदाबादान अपघातग्रस्त जाल्ल्या एअर इंडिया विमानाविशीं नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना ह्या अपघाताविशीं अजूनय चवकशी सुरू आसा अशें सांगून पुराय नियाळ तयार जातकच तो सभाघरांत मांडटले आनी त्या उपरांत गरजे रक्षा प्रणालीन सुदारणा करतले अशें नमूद केलें। तशेंच प्रवाशांची सुरक्षा ही मंत्रालयाची प्राथमिकता आसा आनी DGCA कसल्याच आनी कोणाच्याच दबावा खाला काम करिना अशी स्पष्ट गवाय मंत्री राम मोहन नायडू हांणी दिली। After the incident itself, one aircraft investigation bureau, they are running the investigative process into finding out how and why the incident happened. And on the other side, overlooking in a holistic approach on the safety measures and what can be done further. Because not only within the country, we are also trying to study other countries across the world where there might be better safety measures in their own countries. So we have also formed a high-level committee under the chairmanship of Home Secretary, and all important people from the aviation are also participating in it, and they are calling people from multiple sectors who are necessary to give more suggestions regarding this, and it is an ongoing process, sir. It was formed right after the incident, and it has got a timeline of 3 months so that they can have multiple meetings within this. ढाका हांगा कॉलेज परिसरांत वायुदळाचे लढाकू विमान कोसळ्ळे। बांगलादेशाचे वायुसेनेचे ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त जाल्ल्यान एकल्याक मरण आयला आनी खुबशे लोक गंभीर
जखमी जाल्यात. खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट. मैं सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है. ये कुछ काम नहीं कर सकेगी. अंदर से डिप्रेशन है सर. ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो. खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे. प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आयच्यान गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची लेगीत सुरवात जाल्या. सभापती रमेश तवडकार हांणी प्रश्नोत्तराच्या वरांत सुरवात केली. विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी कामकाजात आडमेळी हाडपाचो यत्न करून लेगीत सभापतींनी कामकाज मुखार व्हेलें. नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हांणी हावसिंग बोर्डा संबंधी उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय हावसिंग बोर्ड अंतर्गत पेडण्या सवलतीच्या दरान घरां बांदून दितले, तशेंच प्रधानमंत्री आवास येवजणे अंतर्गत गरजेवंतांक घरांक सोदपा खातीर परत सर्वेक्षण करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच ह्या येवजणे अंतर्गत अजून मेरेन गांवगिऱ्या वाठारांत 240 घरां बांदून दिल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सांगल्या त्या प्रमाणे इट इज रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आम्ही इम्प्लिमेंट करता आणि ती घरां जी आसा त्या एजन्सीच्या मार्फत बांधल्या. हाज्या व्यतिरिक्त अटल आश्रा योजना फॉर द ओबीसी फॉर द SC ही सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ही स्कीम आम्ही इम्प्लिमेंट करता. त्या स्किमीच्या अंतर्गतूय बी घर बांधपा खातीर 3 लाख रुपया आम्ही दिता. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बनानूय आणि रुरलानूय आसा. डायरेक्ट बँकेतल्यान जे फॉर्म भरता तांकां सबसिडी बी 2.5 लाखाची पर्यंत सबसिडी जी आपण ही मेळटा. ही घरांच्या व्यतिरिक्त जे कोण फ्लॅट घेता ताकाय मेळटा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत. म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जी 4 कोटी घरां बांदता म्हणून सांगल्या पळय ती देशभर अशा पद्धतीची घरां बांदीत आसा. गोंयकारांक तेजो पयलीं जेन्ना 11चो सर्वे घेतलेलो त्या 11च्या सर्वे 2011च्या सर्वेनुसार व्हेरी फ्यू पीपल वेर इलिजिबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. आम्ही परत मागला आता रिसर्वे करून घरां जी आसा ही प्रधानमंत्री आवास योजना ह्या स्किमी खातीर घरां आमची रिकमेंड जावची. उरता उरलो प्रश्न हावसिंग बोर्ड. हावसिंग बोर्डान जो आत्ता सांगला की हांवेन म्हज्या बजेटांत इट इज एन एफोर्डेबल हावसिंग फॉर द गोंयकार हे आम्ही जे आसा पळय ही इम्प्लिमेंट करतले आणि त्याच्या खातीर जागा एक्वायर करपाक ऑलमोस्ट आम्ही पेडण्यान आता ऑलरेडी कलेक्टरा कडेन मूवूय केला. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी गोंय विधानसभेत दाबोळे विमानतळाचेर विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मोपा तशेंच दाबोळे विमानतळाचेर सध्या 50 ते 55 विमानां दर दिसा उड्डाण घेता अशें सांगून दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना आणि फुडारान ह्या विमानतळाचेर येरादारी अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. तशेंच केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालया कडेन गोंय ते लंडन गेटवेज मजगतीची एअर इंडिया विमान सेवा बंद जाल्ले बद्दल स्पश्टीकरण मागतले अशी माहिती ह्या वेळार दिली. गोंयान ऑन एन एवरेज म्हणजे जवळपास 50 to 52 फ्लायट्स ह्यो येताल्यो आणि तितक्योच फ्लायट्स वयताल्यो डेली मोपा जावच्या पयलीं. एप्रॉक्सिमेटली 50 to 55 हेज्या मदीं आशिल्ल्यो म्हणजे 55 फ्लायट्स आयल्यो काय 55 फ्लायट्स गेल्यो. आत्ता तो आंकडो जो आसा स्पीकर सर हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार दोनूय एअरपोर्टाचेर एप्रॉक्सिमेटली 50 फ्लायट्स जी आसा पळय न्ही 50 to 51 फ्लायट्स येता दाबोली एअरपोर्ट येता आनी वता आणि तितक्योच फ्लायट्स ज्यो आसा 50 to 51 फ्लायट ह्यो मोपा एअरपोर्टाचेर येता आणि मोपा एअरपोर्टा वयल्यान वता. हे जर फिगर पळयत जाल्यार स्पीकर सर हार्डली म्हणजे रुटीन जी फ्लायट्स पयलीं आसले पळय न्ही
तितूर हांव म्हणजे नंबर वायज जर पळयतालो तर जवळपास 90 to 100 फ्लायट्स ही चड येवपाक लागल्या गोंयांत. ऑक्टोबर 2024 हाज्या उपरांत एक सुद्दां फ्लायट म्हणजे फाटल्या आमच्या सेशनाच्या उपरांत एक सुद्दां फ्लायट जी आहा पळय न्ही उलट दाबोली वयल्यान मोपाचेर येवंक ना. मोपाचेर येयल्ली 2 फ्लायट्स जी आसा पळय न्ही हांच्यांनी थंय वचप प्रिफर केलें. शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो हांणी शापोरा किल्ल्याच्या संवर्धनाविशीं जाप देतना गोंयच्या पर्यटन उदरगती खातीर म्हत्वाची आशिल्ल्या शापोरा किल्ल्याचे संवर्धन आनी उदरगती खातीर सरकार गंभीर पावलां उबारल्या. पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष तशेंच सरकार येणावळ वाडोवपाच्या हेतान ह्या किल्ल्याचे प्रवेश शुल्क लागू करतले तशेंच बेकायदेशीर गाडे काडटले आनी फुडल्या म्हयन्या मेरेन किल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम सुरू करतले अशें मंत्री फळदेसाय हांणी मुखार सांगलें. Shapura Fort is a protected monument of this department. आणि ह्या फोर्टाचेर आमी आयजच न्हय तर सरकार खूब ताचेर हें आसा कारण हो एक अत्यंत सुंदर असो फोर्ट आसा आनी ताचेर हजारांनी लोकांचे ये जा जाता and it is a touristic place and it's because of that when I took over as a minister the first thing that I did तुमका आता काहीच केले ना असे काय ना 5,77 crores have been spent on providing the pathway and it is beautifully done. Now it is encroached upon all those shopkeepers and all that we have to remove. Once I had removed around 300 odd structures which were lying illegal. 5.77 crores work is been done on this fort before. Just about 1.5 years back we have inaugurated. The second tender we had floated 4 times. लव जिहाद तशेंच सक्तीचे धर्मांतरण ह्या सारकिल्ल्यो गजाली गोंयान खपोवन घेवचे ना अशी स्पश्ट शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत उलयतना दिल्या. हालींच उक्ताडार आयिल्ल्या विदेशी फंडिंगाचेर गोंयांत जावपी धर्मांतरण ह्या विशयाचेर विधानसभेत विरोधी तशेंच सत्ताधारी वांगड्यांनी मांडिल्ल्या हुस्क्याचेर मुखेलमंत्री उलयताले. असल्या समाजघातक गजालींचेर थळाव्या प्रशासनान बारकायेन लक्ष दवरपाक जाय. तशेंच गोंय पुलीस बरें काम करता आनी सक्तीचें धर्मांतरण आडावपा खातीर सरकार नवो कायदो चलणुकेन हाडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. फावटी आमी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात टार्गेट करून जावपाक लागलेले स्पेसिफीक टार्गेट करून आनी लव जिहादाच्यो केसीस आता ताका तुमी म्हणटले बघा ते एडल्ट आनी त्याच्या मर्जीनुसार बट टार्गेट करून जेन्ना केसीस जाता पळय न्ही तेन्ना ह्यो लक्षान येयल्ल्यो आसा. ह्या केसीसाचे केन्ना तरी फिगर हांव दिता म्हणून म्हाका दिसता तेन्ना तुमी म्हणपाक लागले तेन्ना लव जिहाद बीन कांय ना म्हणून. ओके अशा पद्दतीच्यो केसीस ह्यो ते स्लिपर सेल बीन जे म्हणटा पळय न्ही हे वेगवेगळे लोक हे अशाच पद्दतीन काम करता. तांकां आयडेंटिफाय करप हे गरजेचें आसा. नो डावट म्हणजे पुलीस इंटेलिजन्स स्पेशल ब्रांच हे सगळे जाण आपल्या परीत करीत आसात बट विशेष करून गांवांतल्यो ग्रामपंचायती हांकां आनी पंच हांकांय आपल्या गांवांत एक्टिविटी कितें आसता बट तांच्यांनी बी कॉपरेट करप हे गरजेचें आसा. तांच्यांनी कॉपरेट करचें म्हाका दिसता कारण पुलीस अशा पद्दतीचे हे क्रॅकडावन करपा खातीर चड वेळ लावचे ना आनी इन फ्युचर अशा पद्दतीच्या लोकांक आमी गोंयांत थारो दिवचो ना. हांवें प्रॉम्प्टली सांगता नक्कीच म्हाका खात्री आसा म्हणजे होम डिपार्टमेंटाचेर म्हाका विश्वास आसा. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी गोंय विधानसभेच्या पयल्या दिसा कृषी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी कृषी अभ्यासक्रम पुराय करून लेगीत कृषी विभागाच्या पदा खातीर अर्ज करूंक शकनाशिल्ल्याच्या विशीं सुमार 200 आदल्या विद्यार्थ्यांचो मुद्दो उबारलो. ह्या महाविद्यालयाक मान्यता प्राप्त संस्था म्हणून वळख नाशिल्ल्यान आदल्या विद्यार्थ्यांक त्रास सोंसचो पडटा अशें युरी आलेमाव हांणी ह्या वेळार सांगलें. मान्यता प्रक्रिया सुरू आसतना गोंय सरकारान महाविद्यालयाचो ताबो घेतलो पूण विद्यार्थ्यांनी पूर्ण केल्ल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाक मान्यताय मेळोवन दिवपा खातीर कांयच उपाय केले नात असो आरोप आलेमाव हांणी केलो. The attention of the House is drawn to the plight of around 200 ex-students of Don Bosco College of Agriculture, Sulkodna, who have completed their courses in agriculture but are not in a position to apply for vacancies and posts advertised by the State Department of Agriculture, as the college is not considered as an accredited institution. There was a takeover of the college by the College of Agriculture by the government of Goa, and the process of accreditation was in progress. The government protected the interest of the teaching and non-teaching staff,
but failed to take any measures to provide recognition to the academic program completed by the students. I urge the government to examine the matter and provide the necessary relief to the 200 former students of the College of Agriculture by providing the required relaxation to the post advertised by Government of Goa. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन गोंय सरकाराच्या सेवेत कामाक आशिल्ल्या 3000 डेली वेज कामगारांविशीं सरकारान घेतिल्लो म्हत्वाचो निर्णय जाहीर केलो. गोंय सरकारान फुडारान डेली वेज पदाचेर पुरायपणान बंदी घातला अशी घोषणा मुखेलमंत्र्यांनी एक वार नगरपालिकांनी आनी हेर सरकारी कार्यालयांनी सेवेत आशिल्ल्या 6 डेली वेज कामगारांक सरकार तात्पुरतो दर्जो दितले आनी 1 ऑगस्ट सावन तांच्या वेतनान वाड लागू करतले अशें जाहीर केलें. The formulation of the scheme for the daily wages, grant of the temporary status to the scheme of the Government of Goa 2025. हातूंतल्यान those who are daily workers आशिल्ले, ओके, सगळे डेली वर्कर्स हांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिता, इन्क्लुडिंग स्पेशली द क्लिनर, हेल्पर, लेबरर, गार्ड, वॉचमॅन, MTS, स्वीपर, सगळे इक्विवेलंट स्टाफ जो डेली वेजीस इन द गव्हर्मेंट आणि गव्हर्मेंट ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन, गव्हर्मेंट बॉडीज किंवा इवन दो इन द म्युनिसिपालिटीज, ह्या सगळ्या जाणांक ग्रॉस रिम्युनरेशन ऑफ द 21,800 प्लस द एम्प्लॉई EPF इज 1,950, एम्प्लॉई EPF 1,850, नेट पे तांकां अप्रॉक्सिमेटली 20,000 मेळटलो. LDC, क्लॅरिकल स्टाफ, ड्रायव्हर कम इलेक्ट्रिशियन, वायरमॅन, पंप ऑपरेटर, मशिनरीज, पेंटर, वेल्डर, ऑपरेटर्स, ह्या सगळ्या जाणांक 26,800 gross remuneration, 1,950 employer and employee EPF 1,800. Gross salary will be the 2,500. हाजो आमी from the 1st of August तांकां हाजे बेनिफिट्स जो आहा हो सगळो मेळटलो, बट त्याच बरोबर तो नॅशनली मेळटलो. म्हणजे इन शॉर्ट जो 8 वर्सां एम्प्लॉय 7 वर्सां जेका कंप्लीट जाली ताका हे मेळटले, बट जेका 20 वर्सां कंप्लीट जाता ताका ऑलमोस्ट ही डबल सॅलरी मेळटली. म्हणजे ताका ह्या सॅलरीन मेळची ना, ताजी सॅलरी जी आसा इट इज ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज क्रॉस जातली. इट वील गो अप टू द 50,000 रुपीज. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरी हांगा श्रीदेव खापरेश्वर देवस्थानाच्या पुनर्प्रतिष्ठापना सुवाळ्यांत वांटो घेतलो. पर्वरी उड्डाणपुलाच्या कामा खातीर तात्पुरते हे देवूळ मोडून तातूंतली श्रीदेव खापरेश्वर हांची मूर्त स्थलांतरीत केल्ली. ह्या पुराय प्रक्रियेविशीं देवळाच्या समिती तशेंच थळाव्यांनी देवूळ मोडपाच्या आड विरोध दर्शयल्लो. पण उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद थळावे आमदार रोहन खंवटे हांणी मध्यस्थी करून आसा त्याच जाग्यार देव खापरेश्वर हांचें देवूळ परत उबारपाचें उतर दिल्लें. आयज जाल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सयत थळावे आमदार रोहन खंवटे, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार तशेंच हळदोणचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो हजर आशिल्ले. मांद्रे हांगा उदरगत संस्थेन ज्येष्ठ नागरिकां खातीर संमेलन आयोजीत केल्लें. ह्या संमेलनात नामनेचे मराठी चित्रपट अभिनेते आनी दिग्दर्शक महेश मांद्रेकार मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाले. ते भायर थळावे आमदार जीत आरोलकार लेगीत संमेलनात वांटेकार जावन थंयच्या ज्येष्ठ नागरिकां खातीर तांणी आपल्या उलोवपांत कांय खास घोशणा केल्यो. मतदारसंघातल्या जाणट्या लोकांक वखदां विकत घेवपाक तशेंच इस्पितळांत वचून उपचार घेवपाक त्रास सोंसचे पडटा जाल्यार आपल्या कार्यालयांत येवन वखदांची नांवां दिवची आनी ती वखदां तांच्या घरा मेरेन फुकट पावयतले अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें. त्या भायर उपचारा खातीर तुवें म्हापशा वा मामोळेच्या इस्पितळांत वचपा खातीर कार्यालयांतल्यान गाडयेची वेवस्था करतले अशें लेगीत उतर तांणी दिलें. माझ्याकडे रिसीप्ट दिया, तुम्ही माझ्या ऑफिसात दिल्या उपकारता की वखदां तुमच्या घराकडे पावतली फ्री ऑफ कॉस्ट, तुमकां पयशे दिवपाची गरज ना. दुसरी गोष्ट इम्पॉर्टंट ट्रान्सपोर्टेशन, जे तुवें हॉस्पिटलांत वयचें पडटा, हाजिलो थंयसर बांबोळे वयचें पडटा, हेच्या फुडें तुमकां ट्रान्सपोर्टेशनाक कसलोच प्रॉब्लेम जावचो ना. तुमी तुमचो डेट, टायम आनी डेट तुमकां दोतोरांनी दिलो तो म्हाज्या ऑफिसात रजिस्टर करा, तुमकां गाडी पिकअप करपाक येतली आनी ड्रॉप करतली, तुमचे सगळे मेडिकल हे जाल्या उपरांत परत हाडून तुमकां घरा पावयतली. एनक्यूब एथिकल्स प्रायवेट लिमिटेड ह्या वखदां तयार करपी मडकयच्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीक सावयकर इस्पितळ आनी लॉरेन्स अँड मायो कंपनीच्या जोड पालवान आयज मडकयच्या सभाघरांत नागरिकां खातीर फुकट भलायकी तपासणी आनी नेत्र चांचणी तशेंच फुकट चश्मा वितरण शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीक माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे अध्यक्ष मिथिल ढवळीकर,
मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलोवप करतना अशा तरेच्या शिबिरांचो थळाव्यांनी लाभ घेवचो अशें आवाहन मुखेल सोयरे मिथिल ढवळीकार हांणी केलें। भारताच्या उत्तर पूर्व भागात अडकानी पावस पडपाची शक्यताय आसा। फुडले 2 दीस हिमाचल प्रदेशात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। पावसाक लागून ह्या भागात जनजीण पुरायपणान विस्कळीत जाल्या। आता मेरेन 166 जाणांक मरण आयलां। पावसाक लागून 26 ट्रान्सफॉर्मर इबाडल्यात। उत्तराखंड, देहरादून सारख्या जाग्यांनी रेड अलर्ट जारी केला। मजगती फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत लेगीत अडकानी पावस पडटा। पूण हवामान खात्यान आयज जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज आनी फाल्यां राज्यांत दाट पावस पडपाची शक्यताय आसा। हवामान खात्यान 21 आनी 22 तारखे खातीर ऑरेंज अलर्ट जाल्यार त्या उपरांत 27 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड 22 सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 24 सेल्सियसांतल्यान नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। आयज सावन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाक जाली सुरवात। हे सत्र विजयोत्सव आनी राष्ट्रगौरवाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो अभिमान। आयज सावन गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक जाता सुरवात। पेडण्या गोंय हाऊसिंग बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सवलतीच्या दरान दितले घरां बांदून। दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना। फुडारान विमानतळावेली येरादारी वाडोवपाचो सरकार करता यत्न। मुखेलमंत्र्यांची मायकल लोबो हांच्या प्रश्नाक जाप। शापोरा किल्ल्याचेर येणावळ वाडोवपा हेतान लागू करतले प्रवेश शुल्क। बेकायदेशीर गाड्यांचेर करतले कारवाय। किल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम फुडल्या म्हयन्या सावन जातले सुरू। पुरातत्व मंत्र्यांची गवाय। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी फुडारान प्रशासनात रोजंदारी कर्मचारी प्रक्रिया बंद करपाची केली घोषणा। सध्या सेवेत आशिल्ल्या 3000 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांक तात्पुरतो कर्मचारी दर्जो दिवपाचो घेतलो निर्णय। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।